नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आत्मिक विवेक ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्तात. मानेवंत आज्ञेर आत्मिकायेच्या मोनांत जाणवीक उजवाड आपणायता. जेन्ना आमी देवाच्या उतराक कान दितात, पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेक कान दितात आनी एकामेकाक आयकून घेतात, तेन्ना आमी आत्मिक विवेक घेवंक पावतात. दिसा दिसपट्टे सोंबोवन नवसरूंक आयकोन घेवप गरजेचें. मानेवंत आज्ञेर थोड्या उतरांचो मनीस त्याग करून आनी पवित्र साग्रामेंता सामकारा मागणे करून ताणें आत्मीक सुचोवणेक कान दिलो आनी संवसारी वस्तू सोडून दिल्यो. देवाच्या मोगाचो एकचार अणभवलोलो मनीस तो आसलो. अणभवलोलो जेजू ताच्या मुखामळार दिसून येतालो. येयात आनी देवाची कृपा अणभवात. जॉन्सन माइक ऑफ जायना. Misaci intesawa Sensia Disa Zolma Disa Bori Bolaiki Magta Zarina Braganza Santa Cruz Familik Bori Bolaiki Magta Dominic Ani Lili Kandoli Dinvasniचे मीस बरो देखणार राया दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता एस्टेला रॉड्रिगीज मापसा. ह्या मिसांत भाग घेवंक चोडणीची साम ब्रास फिरगोजेची भावार्थी रोमार काडून आयिल्लीं आसात. तुमकां आनी तुमच्या पाद विगाराक पाद जुजे एस्ट्रोसियोक हांव येवकार दितां. टेस्ट. Songoshchani sotaduka sotaduka Uskya kontin sotaduka sotaduka Koshat poran sotaduka sotaduka Sokre kore sotaduka Disa fadon udetana Tatsadle urka sotan Aisha disa ce sorbuso Duka donia tembe joita Sota duka Sonkoshchani sota duka Uskya kontin sota duka Kushat poran sota duka Sokle kore sota duka Duka porin asatena Moche pito suska sota Akondola kite koche Donia cherut spation Roche sota duka Sonkoshchani sota
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सोम्यान जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सवे आसूं. येवकार तुमकां सगल्यांक. आज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल ओत्मीक आकारणे वरवीं जानवायेची ड्युटी आपणायता. ओत्मीक आकारणे वरवीं पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक कान दिवन देवाचें उतर नियाळून आनी मागणें करून आनी क्रिस्ती जिवीत जियूंक मार्गदर्शन मेळूंक गरज. जे पोरी मानिवंत आग्नेलान क्रिस्ती जिविताक गोवाय तशेंच आमी आमच्या जिवितांत वावरूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. बाबा भयणीनो, आमी सगल्या भावार्थान ह्या पिलारच्या दोंगरार एवडार आजीर जाल्या. मान्यवंत पाद्र आग्नेलाचे विनवणेन आमची खासगी इंतेसांवां मागणी ह्या आल्ताराचेर दवरुया. भावार्थान हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. आमी मागूंक आयल्या तो उपकार मेळटलो म्हूण भावार्थ दवरुया. आनी ह्या भावार्थान बरोवन खुशालकायेन ही मिसाचे भेटेन खतखत्यान वांटो घेवया. आनी ही पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदां सांकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराध देवा लागीं विनतीक प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मोहिमान देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्यान जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्राक सोम्यान देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याचे संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवाडाई बापा आमचे वेलीं सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां सगल्यांक कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं.
तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. जानवाय पोरजोलीत, तिचो पोरजोळ उणो जायना. तिचो मोग करतात तीं तिका रोकडीच सोडून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतोल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक सोपून जानवाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोकडोच उस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मोयपसान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचे उतर हे. देवाचे बडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. म्हणुया. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. पोटभर जेवलेले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दल्लां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांचे सावळेंत कुशालकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो, तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. बागयोंत पावलून तेसोलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, बोरवासो नासलेल्या येरा मनशां परी तुमी खोती बरीत जाय नजो. मनशाची मोन्नाची न्हीद न्हिदलेल्या तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणा जाल्लें म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर भावात धरून मेल्यांत तांकां देव
ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोमयाचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें: सोमी येता तेन्ना आमी जिवीं उरतल्यां तीं मेल्यांत तांचे आदीं वेचिना. तर हुकूम परगोट्टेल्या महाधर्मदूताचो तालो घासतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावात धरून मेल्यांत तीं पयलीं पुनोजिवंत जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना परी जिवीं उरतल्यांक क्रिस्ताक अंत्रोलार मेलचे खातीर ताचे बरोबर कुपाचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाल सोमया बरोबर आसतल्या. देखून हीं उतरां मनान धरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. Gesù Papa ce utortu, tacia mogaci koborsam. Gesù kaluka uzwatu, amka Papa și pavonche. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój matuka somia. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. आपल्यो दिवळ्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सोर्गींचे राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवळ्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदोणांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो झेम्योंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवळ्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवळ्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. मोगाड बाबा भणीनो,
आयच्या ह्या नोवेनांचो विशय असो आसा मान्यवंत आग्नेल आत्मिकतायेच्या मनान जाणवीक उजवाड आपणायता. हो लांबदीक विशय पूण फकत इतलेंच मोतीन धरुया आनी नियाळ मुखार व्हरुया आनी तें म्हणल्यार जाणविकाय आपणावप. जाणवाय मनशाच्या जिवितान भोव गरजेची. मनशाक जर जाणवाय आसा आनी मनीस जतोरी आपली जाणवाय वापुट्टा ताच्यान केद्दें व्हडलें संकोश्टाक फुडो करूंक घडटा, केद्दें व्हडलीं आव्हानांक फुडो करूंक घडटा, ताच्यान जैत आपणावंक घडटा. हे मोतीन धरून नियाळ मुखार व्हरूंक प्रयत्न करुया. एक मनीस आसलो राजा तो आनी हो राजा आपलें बरे भाशेन वावर करतालो, आपली पोरजेची बरे भाशेन सेवा करतालो, देवाचे भिरांतेन जियेतालो, देवाच्या भावार्थान वाडटालो. असलो बरो भाग्यवंत हार्ड वर्किंग राजा तो. आनी ताचें असलें जिवीत पळोवन सर्वेस्पोर देव ताका भेटूंक येता आनी म्हणटा, तुज्या सगल्या बऱ्या जिविताचो फोड कसो, तुका आज हांव रिवॉर्ड दितां. तुका आज रिवॉर्ड तुका जाय तें माग. आनी आमच्या मना प्रमाणे घडये आमी पुर्यान असलो चॉयस करतले आसलें, आमकां ग्रेस्काय फावो कर, म्हाका बरें बोड दी, म्हाका आनीक जायतीं झुजां झुजूंक आनी तीं जिखोवंक म्हाका आदार दी. असलें घडये आमचें संवसारी नदरेन मौन जावपाचें आनी असलें घडये आमचें मागणें जावपाचें. पूण हो मनीस असलें कांयच मागना. तो फकत इतलेंच मागता, सायबा म्हाका जाणवाय फावो कर, हे पोरजेची बरे भाशेन सेवा करूंक आनी तुका सदांच विस्वाशी रावूंक, तुजेर सदांच बाबाड तिरगोट करून जियोंक म्हाका फकत जाणवाय फावो कर. आनी हें ताचें सादें सुदें मागणें. ताणें आपल्याक व्हडपण मागूंक ना, ताणें आपल्याक पावर मागूंक ना, ताणें आपल्याक पयशे मागूंक ना, दुडू मागूंक ना, पूण फकत जाणवाय मागले देखून सर्वेस्पोर देव ताचे विशीं संतोसता आनी म्हणटा, तुका जाणवाय दिता आनी जाणवाय दिता पळय ती आदीं कोणाक केन्नाच दिवंक ना, तसली जाणवाय तुका हांव दितलो. आनी हे जाणवाय बरोबर ह्या राजाक सर्वेस्पोर देव आनीक जायत्या बऱ्या देण्यांनी भरता. ताची इस्तर घडये आमी जाणाव, ताचें नांव घडये आमी जाणाव. दुसरो कोण न्हय पूण आदल्या कोरांतलो सालमांव राजा, किंग सोलोमन. ताच्या जिवितान तो जर व्हडलो जाणार जालो जाल्यार ताची इच्छा, ताचें मन इतलेंच आसलें, ही जाणवाय घेवन हांव म्हज्या देवाक विस्वाशी रावतलो आनी म्हजे पोरजेक बरे भाशेन हांव चोरयतलो. आनी ही ताची सादी सुदी जाणवायेन बरोवन ताणें जायतो बरो वावर उपरांत केल्लो आमी आयकता. आमकां पवित्र पुस्तकान आनीकूय जायत्यो गणितांनी मेवतलीं, जंयसर जाणवायचो जायते जाण मोग करी आनी जाणवाय जायते जाण आपल्या जिवितान जियेल्ले. जाणवाय कितली गरजेची. तुका भलायकी ना, तुजे लागीं कांय ना, तूं सादो सुद्दां मनीस जाल्या पुरान जाणवायन तुका बरो वयर काडूंक घडटा. तातूंतलो एक म्हणल्यार आनीक एक दावीद पातशाय. आमी जाणा दाविदाची आनी गोलियाताची खबर. केदो व्हडलो गोलियात तो आनी दावीद खंय पडलो. तरी आसतना दावीद आपलें गिन्यान जाणवाय देवान दिल्ली उपयोग करता, गोफिणेन फातर घालता आनी ह्या व्हडल्या ह्या गोलियाताक मारून उडयता. कित्याक लागून घडलें? कित्याक देवान दिल्ली जाणवाय दाविदाक, ही दावीद ही जाणवाय बरे भाशेन उपयोग करता. कोण भाशेन ह्या गोलियाताक मारचो पळय तो निचव्या कोरांनी आयकल्लो आसा, आदल्या कोरांनी मेळटा. नव्या कोरांतली आमकां पयलीच घडणी म्हणल्यार पोरच्या दिसाक आमी आयकल्या पळय ती. एकलो मुगदोम आसता. हो मुगदोम आपल्या दोनयाकाल वावुरता, पूण नाडबुदीचो मुगदोम आपली नाडबुदी वापरून दोनयाचें जें कितें आसलें पळय तें आपल्याकूय दोरी आनी देखूनच दोनी ताका काडूंक सोदता. जेन्ना ह्या मुगदोमांक कळ्ळें आपल्याक ह्या जोडटेवलो निखडावपाचो आसा, हो मुगदोम नाडबूद करता, चिंता, बोसता आनी आपलें गिन्यान वापुट्टा. आतां हांव कितें करतलो? निखडायल्या उपरांत कितें म्हूण करतलो? कोणूंक म्हाका सोकोत ना, भीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता, कितें करतलो? आनी तेच वेळार तो निचेव करता, आपूण अशें करतलो.
नाडबुदीचो निर्णय करो निचेव करो पूण हो आपल्या फुडाराचें चिंतून ह्या नाडबुदीच्या मुगदमान आपल्या फुडाराचें चिंतून तो पोरजोडीत करूंक वावुरलो देखून गिन्यान जाणवाय उजार केले देखून ताचो दोनीच ताका वाखाणटा. ही खबर आमी पोरच्या दिसाक आयकल्ली. आईची 3 वाचपां आमी आयकल्या. आईच्या 3 वाचपांनी आमकां होच संदेश मेळ्ळा. आईचें पयलें वाचप जाणवायेच्याच पुस्तकांतलें वेचून काडलें. ह्या वाचपांत जाणवायेची तोखणाय केल्ली आसा. जाणवायेन बरोवन मनशान ह्या संवसारांत तेसोलिनीकारांक बरोवन आपले पयले चिठीन उगडास केला. जो कोण जाणवाय उजार करता आनी देवाचेर बावाड दवरता तो मनीस ताचें जिवीत पोरजोडीत करतलो. म्हणटकूच जाणवायेन बरोवन देवाचेर तिरगोट बावाड दवरचो म्हूण आईचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करतालें. आनी सोर शेवटी आयचें तिसरें वाचप माथेवा प्रमाणें विचून काडलेलें शुभ वर्तमान. 10 जाण आंकवाऱ्यांची खबर करून दिल्ली आसा. पयलीं 5 जाणां पिसाटपणां करता. देवान दिल्ली जाणवाय आनी गिन्यान उजार करिना. फुडल्या जिविताचेर लक्ष धरून फुडल्या जिविताचेर लक्ष धरून वावुरना. दुसऱ्यो आंकवारी 5 आंकवाऱ्यो देवान दिली जाणवाय उपयोगाक घालता. फुडल्या जिविताचें चिंता आपले बरोबर एक्स्ट्रा तेल घेता आनी लग्नाच्या वस्त्राक भितर सरूंक प्रयत्न करता. आनी न्हवरो आयलो म्हणटकूच उशीर जावन येयलो म्हणटकूच पिसाट आंकवाऱ्यो भायल्यान उरता आनी ह्यो शाण्यो आंकवारी जाणें गिन्यान उजार केल्लें तेल एक्स्ट्रा वेल्लें ती न्हवरो आयलो म्हणटकूच वस्त्र्यान भितर सरता आनी ह्यो दोनी तांकां वाखाणटा. ती खबर आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकल्ली आसा. बाबा भयणीनो, आमी मान्यवंत आग्नेलाचे परब संभ्रमूंक ताच्या जिविता वयर नियाळ करूंक ह्या दिसांनी प्रयत्न करता. हो मान्यवंत आग्नेलाच्या जिवितान देवान ताका जाणवायेन बोल्लोलो आनी जाणवाय घेवन तो सांत जावंक वावुरतालो. तो कित्याक ताका जाणटी जाणवाय आसली. तो खंय प्रवचो कित्याक ताका जाणटी जाणवाय आसली. तो खंय प्रवचन करूंक वेता म्हूण गोमले म्हणटकूच जायतो लोक खंय ताजें प्रवचन आयकूंक घेतालो. कित्याक ताजें प्रवचन बरें प्रिपेर केल्लें, बरें प्रवचन, बरो संदेश दितलो तो लोक खंय सोडूंक सोदिनासलो. आनी देखूनच तो जाणवायेन बरोवन प्रवचन करतालो. तें आयकूंक जायतो लोक पयस पयस थावन येतालो. जाणवायेन बरोवन तो ओत्मीक वाटेन जायती पोरजेक बरी शिकवण दितालो, कावन्सिलींग करतालो, स्पिरिच्युअल गायडन्स दितालो आनी घेवंक जायतो लोक ताचे पांय सुरशीं येतालो. कित्याक ताका दिल्ली जाणवाय तो बरे भाशेन आपणायता आनी हीच जाणवाय तो आपले पोरजेकूय शॅर करता. आज ताच्या नोवेनान आमी भाग घेता तेन्ना ताचे मजतीन आमकांय इतलेंच मागुया. आमकांय देवान हें जिवीत जिवंक जाणवाय फावो करून मागुया. जाणवाय खंयचे सुवातेर काय? जाणवाय जायत घडये पयले सुवातेर आमच्या घोराब्यान आमकां केन्ना केन्नाय राग येता. ही जाणवाय जर आमी उपयोग करिना, आमी पासियेंस नासतना आमी ताचेरूय तिडटल्या. पूण आमची जाणवाय आमकां सांगतली मातशें ओगेपण सांबाळ, इल्लें पासियेंस काड. आनी ही जाणवाय सांगता पासियेंस काड, मातसो थोडो वेळ घे. हे भाशेन जाणवायेन जर आमी जियेलें जाल्यार सगळें बरे भाशेन बसतलें, सगळें बरे भाशेन थाऱ्यार पडटलें. म्हणटकूच असल्या सिट्युएशनांनी अदीक करून आमी जाणवाय आपणावंक आनी ती जाणवाय दाखोवंक आयचो विशय आमकां उगडास करता. बाबा भयणीनो, चालत्या जिवितान ही जाणवाय आपणावंक प्रयत्न करुया. कोण कोण केन्ना केन्नाय पिसाट म्हणटा तसले मनीस घडये आसले. आरे इतलें सुकूट तुका वायट केलां, तुऱ्या आसतना तूं ओगीच आसा, तसलें चिंतप पिसाटांचें चिंतप. म्हणजे असलें पिशापणाचें चिंतप पयस धरून शाणेपणाचें चिंतप मुखार व्हरूंक प्रयत्न करुया. आनी आमच्या जिवितान शाणेपण जाणवाय वेव्हारान घालूंक प्रयत्न करुया. हें करूंक आमकां सगल्यांक कृप आनी बोड फावो कर म्हूण मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन आमचे मागणे मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक आमी उबारुया. सगलीं उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबेज सांबावलो आंकवार मरेताय जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सात सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो वेळार भावार्थाच्या मागण्यांतल्यान देवा मुखार आमी दवरुया. इग्रोज मातेच्या वडिलांक पाप साहेबाक बिस्माक आनी धर्मिकांक जानवाय आनी आकारणी फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासतां बापा. आमचे पवित्र सभेचे आत्मिकायेचे मार्गदर्शन सगल्या वांगड्यांक दिवंक पावूं आनी आमच्या पावलांक उजवाड जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी कारभाऱ्यांनी सनवायेन नितीन आनी मोयपासान निर्णय घेवंक आनी समाजान शांती आनी उदरगत करूंक वावरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मानेवन आग्नेलाचें जिवीत आमचे फामिलीक देख जावन आनी आमी देवाचे जानवायेक उक्ती रावंक आनी आत्मीक आकारणे वरवीं आमची वाड जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा. गरजेवंतां दुबळ्या आनी भायरोलेल्या सवे दोयाल्यान उदार जातल्यांचेर तुजो केरीत आशिर्वाद घाल आनी बरे भलायकेन तांकां दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. पवित्र सभेन मानेवन आग्नेलाक सांत म्हूण बेगीनच पुरगटूंक आनी तो देवा मुखार आमचो मोदेस्ती जावन आमकां आत्मीक जानवाय मेळून आनी ताच्या भक्तीकरणाचो प्रोसेस फुडें वचूंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गींच्या मोगाड बापा. तुवें दिल्ली जाणवाय आपणावून आमी तुजो आनी पेल्याचो ओदीक आनी ओदीक मोग करून जियोंक आमी तुज्या आदाराक भावार्थाच्या मागण्यांनी उलो केला. हो आदार तूं आमकां फावो कर आनी आमकां सदांच तुज्या आसऱ्या खाल राखून सांबाळून दवर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Jesus,
मोशा बाबा भणीनो हें आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाड बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरणाचो संबरोंब आमी चलयता. ही आमची बेटोवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेसूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक कृपा दी. हें आमी मागता जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय, जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी दुखा दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सोयंबान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत व्हारोवन संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. बापा, खरोच पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याची येसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण सातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही मोशा रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत, पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें मोशा उगडसाक करात. बाफाडताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता. तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओटवेता. तुझ्या
बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी दुखा दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती आनी तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. बाबा भयणीनो, कोणूय जो तर मोस्त्यापणां करता सांगलेलें आयकना आमी अशें म्हणटा तांचे विशीं. ताचे पासत मागुया देवान ताच्या मनाचेर उजवाड घालचो म्हूण. हो उजवाड म्हणटा पळय तो ताचें गिन्यान उजवाडचें ताका जाणवाय फावो करची. आज आमची हिंदू बाबा भयणां आपली दिवाली समरुमता, उजवाडाची परब. आमच्या सगल्यांच्या मनांचेर, काळजा मनांचेर देवाचो उजवाड आसचो. उजवाडाचें जिवीत आमी जिवोवचें आनी उजवाडाच्यो करून आमी करच्यो म्हूण ही जाणवायेन बोललें जिवीत आमी जिवंक त्याच देवाची कृपा आनी गोठाय आनीक एक पावट आमकां सगल्यांक जेसून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागून घेवया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायल्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताचे न्यांक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमयान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जसो जियेतान रासूट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराची पातळी आमची काकलून कर. देवाची शिडी संसाराची पातळी आमची काकलून कर. देवाची शिडी संसाराची पातळी आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेसूच्या जेवणांक आमकां आपयल्यान आमी सगलीं सुभागी. सोम्यान तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली.
Jésu moja, kilko mozo otmo, mączan caria, na ciebie tu zidli, Tori do shikalis, mowantone, makatos sordon motunaka. Tori do shikalis, mowantone, makatos sordon motunaka. Tan buklaglia, mocha botbiang Jesu, moche cartons, sorca velia odia, ye Jesu mituka, ashum rapa, duce shiva, goslots maka juna. Ye Jesu mituka, ashum rapa, duce shiva, goslots maka juna. Glory Panche, dove mirar gete, dur bonaki, Jesu pitor sonoi, tu Jesu condoshi, omit meskai, iune Jesu glory kazan mosha. Tu Jesu condoshi, omit meskai, iune Jesu glory kazan mosha. Du som adlan, gick stort in Jesu, går fortolja, går i salium nel mor, matka chekor maka, futna saipa, maka aklan nil mor gorundo for. Matka chekor maka, futna saipa, maka aklan nil mor gorundo for. थोड्यो घोडयो दोळे धांपून जेजू जो आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताचे शी आमी उलोवया. ताणें आमकां दिल्ल्या सोबार देण्या पासत
आमी ताका दिनवासुया. व्हड देणें तें आमकां दिलां म्हणचे आमचें कुटुंब. ह्या कुटुंबा सांगाताच आमी घडयेक हांगा आयल्या. तांचो उगडास जोणेकल्याचो करून आमी जेजूक आर्गां दिवया. सगलीं उबी रावया, प्रार्थुया. कोनवाडाई बापा, जेसूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी दुखा दिन वाचतां. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गींचें बोड कोऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. बसूया. प्रितीच्या बाब भयणानो, आयज दुसरो दीस ह्या नोवेनाचो मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाक तयारी करतना तेन्ना आमकां चड खुशालकाय भोगता. तुमचें आसणें ह्या दोंगरार तुमचो भावार्थ आमकां उत्तेजन दिता आनी ह्याच भावार्थान तुमी चलची आनी जायते उपकार तुमकां मेळचे आनी मानेवंत आग्नेलाच्या सांतकरणा पासत तुमी मागचें दिसपट्टे म्हूण आमचे आवडे आनी मागणी. हे मीस भोक्तीन समोरमतल्या मुखेल याज्ञीक पाद्री जुझे एस्ट्रोसियो चोडणेच्या सांब्राज ह्या इगोर्जेचो पादविकार तुका आमी चड दिनवाशी. एक खोडेगांत भोक्त तूं मानेवंत आग्नेलाचो भुरगेपणार थावन आयज तुका ही संदी मेळ्ळी. तुज्या शेळ्यांक चोडणांतावन घेवन तूं हांगा आयलोय म्हूण आमी आमकां चड खुशालकाय भोगता. सदांच मानेवंत आग्नेल तुज्या फिरगोजेच्या लोकांक आनी किरीत भाशेन कुटुंबांक मजतीचें हातयार आनी भागीवंतपण जोडूंक एक नमुणो जावंक आमी मागतां. कांय कळोवण्यो किरीत इंतेसांवां पासत मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांनी दिवंक जातात. पिडेस्तांचेर मागणें दर मिसा उपरांत इगोर्जेंत आसतलें. कुमसाराक आनी कावन्सिलिंगाक आमचे पाद्री सदा भाशेन बसलेले आसात. आमच्या संस्थेचीं 2 पत्रां आसात म्हटलेले भाशेन खबरापत्रां. एक इंग्लिजीन आग्नेलोज कॉल आनी दुसरें वावरेड्यांचो इश्ट. ह्या दोनूय पत्रांचेर मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर आदारलेले लेख, कातोल्क लोकांक लागतल्यो खबरो मोलाच्यो लौकिकांच्यो आनी तशेंच आमच्या पाद्रींचे लेख ह्या दोनूय पत्रांचेर तुमकां मेळटले. एक जावन आसा मॅगझीन आग्नेलोज कॉल हें म्हयन्याळें आनी वारड्यांचो इश्ट दर सुमाराक आमी छापता. तर ह्या दोनूय पत्रांचे सुस्क्रिसांव तुमी करूंक जाता. आमच्या ऑफिसांचे भायर बसलेले आसात. तशेंच वर्गणी भरची आसा तेवूय तुमी करूंक जाता. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो खर्च दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवं येता. आदी फुडेंच मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. कालूच मानेवंत आग्नेलाची एक CD ऑडियो CD पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा आमी ती रिलीज केल्या. बँड स्टँडांत विक्रेक ती आसा. कोणाकूय जाय जाल्यार ती एक मानेवंत आग्नेलाचो सुविनीर कसो तुमी घेवंक जाता. आमच्या पिलारच्या संस्थेंत पाद्री जातेल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार
बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें. 2204 2024 वर्साच्यो इंग्लेज आनी कोंकणी बायबल डायरी आमच्या बँडस्टँडांत विक्रेक आसात, तशेंच पुस्तक शाळेच्या भायर. आमचें एक ल्हान आश्रम आसा शुभमजीण म्हटलेलें आक्षी गांवांत. थंयसर पाद्री ध्यान मागणें करतात आनी असलो अनुभव तुमकां दिवंक सोदतात. म्हणटकूच सोमार, ब्रेस्तार आनी शुक्रार ह्या दिसांनी अर्दे वरांचें ध्यान मागणें सकाळीं 10:30 ते 11 आनी सांजे 5 ते 5:30 सिमिनारींत जातलें. तर कोणाकूय हातूंत भाग घेवचो आसा, अनुभव घेवचो आसा तर 13, 16 आनी 17 नोव्हेंबराची हे तिनूय दिसांनी 10:30 ते 11 अर्दें वर आनी 5 ते 5:30 अर्दें वर तुमच्यांनी थंयसर वचून अनुभव घेवंक जाता. मानेवो दागनेला उदेशी मेळ्ळो उपकार हांव वाचतां. रिटा कोस्ता, पारोडा, केपें तावन बरोवन सांगता. म्हज्या पुताक आनी सुनेक 6 वर्सां पर्यंत भुरगें नासलें. ह्या वेळार हांवें मानेवो दागनेला लागीं भावार्थान मागलें, म्हज्या पुताक आनी सुनेक भुरग्याचें देणें फाव कर म्हूण. मानेवो दागनेलान 6 वर्सां मदें म्हजें मागणें आयकलें. म्हजी सून 6 वर्सांनी गोरबेस जाली. पूण हांव चिंतूच 8 म्हयन्याची आसतना गोरबांत आसलेल्या बेबीचो मुवमेंट जायना जालो. तेन्ना परत हांवें खतखत्यान पिलार येवन मानेवो दागनेला लागीं मागलें, बेबीचो मुवमेंट जावंक बेगीनूच. ओत्सोऱ्यांनी बेबीचो मुवमेंट जालो आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव काळजांतावन देवाक दिनवासतां आनी मानेवो दागनेलाक सांत म्हूण परगटूंक मागतां. आतां आमी सगळीं उबी रावन आमचे उपकार देवा फुडें मानेवो दागनेलाच्या हातांतल्यान घालुया. हें उपकार मेळूंक मागणें म्हणटना आनी हें मागणें तुमच्या स्क्रिनीर तुमकां दिश्टी पडटलें. तर तुमच्यांनी म्हज्या सांगाता हें मागणें व्हडल्यान म्हणूंक जाता. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखतांव आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओत्सऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवोद आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागतांव. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुद्बरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो गुप्ती देवा फुडें मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयतां. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक भागीवंताचो मान मेळूंक मागुया. म्हज्या फाटल्यान अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारतात जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगट परगोतने उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून पिडेवंतांचेर खेरीत मागणें जातलें इगोर्जेन. तर मिस जाल्या उपरांत रोखडेंच तुमी इगोर्जेंत वचूंक जाता आनी उपकार मागता कोण भायर आसात दुसऱ्या मिसाक रावतात तुमी थंयसरूच रावचें. ह्या लोकांक भायर सरून दी उपरांत तुमी भितर येवंक जाता. देव बरें करूं. निमण्या आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बागायात. संदी घेता आनी पयले सुवातेर बागीवन बार्तोलोमेव चोडणेच्या फिरगोजकारांच्या नांवान पिलार संस्थेच्या सगल्या वांगड्यांक आमी
देव बरें करूं म्हणटा हांव. आमकां सोयीक फावो केलो रोमार घेवन येवंक आनी तेच बरोबर ह्या मिसांत आमचे पासत मागलें देखून काळजांत थावन सगल्या पिलारचे संस्थेच्या पाद्रींक वांगड्यांक आमचे दिनवास देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्यो शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रोज